कुळ मुणकार कायदो बदलून जो भाटकारी कायदो चालीक लायला तो बदलून परत कसेल त्याची जमीन आणि राहील त्याचं घर हो कायदो चालीक लावचो अशी मागणी म्हापशा गोवा कुळ मुणकार संघर्ष समितीन आयतारा केल्या। आरडीएक्सो खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार। आज कुळ मुणकार अमेंडमेंट करून 2 वर्सां जालीं। गेल्या 2 वर्सां पयलीं ह्याच दिसा 25 सप्टेंबर 2014 सालाक भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान कुळ मुणकार अमेंडमेंटाचेर कायदो बदललो आनी तो भाटकारी कायदो केलो आनी ताजे नंतर प्रचंड आंदोलन पेटलें कुळ मुणकारांचें आनी ताका लागून सरकाराक 2 कलमां फाटीं घेवची पडलीं, जे आशिल्लीं कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आनी दुसरो आशिल्लो सनसेट क्लॉज। निशेध करपाक ह्या गोश्टीचो की जे भोवजनाचे अत्याचार जातात आमी हांगा आवाज करतले जो पर्यंत आमकां भोवजन समाजाचें राज येना, जो पर्यंत भोवजन समाजाचे अत्याचार पयस जायना, जो पर्यंत भोवजन समाजाचें आमी भवितव्य आमच्या हातीन घडयना तो पर्यंत आमी हो लढत असोच उबारतलो। कित्याक आज आमी पळयतात की सगळे वटेन आमकां म्हारगश्यो अशीं धोरणां ह्या भारतीय जनता पार्टीन राबल्यात। आता हो जो कुळ कायद्यान बदल केल्लो आसा, हो जो कुळ कायद्यांतलो बदल खंयच्याच शेतकारान, खंयच्याच कुळान, खंयच्याच मुणकारान सरकारा कडेन मागोवंक ना। तेचे उलट प्रत्येक गरीब शेतकार आसा, कुळ आसा, तो म्हणटा बाबा आमच्यो ज्यो जमनी आमी इतलीं वर्सां कसयतात, आमचे वाड वडील ती कसयताले, ती जमीन हो जो कायदो आसा तितून बदल करून तुमी आमच्या नांवार करची, आमकां सनदी दिवच्यो, जेणे करून हेचे फुडें सुद्दां आमी बरे तरेन शेत कसोवपाक शकतले, बरे तरेन आमी आमचें जीवन हांगा हें करूंक शकतले। भारतीय जनता पार्टीक अलायन्स करपाचें न्हू, आनी तेंच्यांनी जर अलायन्स केले तर बहुजन समाज जे बारीक बारीक लोक जे आहा, ट्रककार आसा, रेवकार आसा, रिक्षाकार आहा, ट्रककार आसा, RTOचे जे खाते जे चलयता कोण सुदीन ढवळीकर, तेणी RTO डिपार्टमेंट जे आमचे रेवकार जे भाव आसा, मायनिंग जे आसा, सुदीन ढवळीकरान सोंपयलेले आसा। ताका लागून हो बहुजन समाजाचो लिडर न्हू, हो कोणाचो लिडर? बहुजन समाजाचो लिडर न्हू, हो लिडर भारतीय जनता पार्टीचो लिडर। तेणी आज स्वता मडकय स्वताची तिकेट तेणी BJPचे नांवार घेवपाची आणि बहुजन समाजाचो तेणी नाच सोडपाचो आणि MGचो तेणी नाच सोडपाचो आणि लिडरशीप आहा ती कोणाक दिवपाची? बहुजन समाजाच्या मनशाक, MGच्या मनशांक दिवपाची। आणि आता सरकारान सांगला ह्यो केसी आमी पळयता आनी ते फाटीं घेता म्हणून, पूण आयज त्यो 55 केसी पळय ज्यो भायर उडयल्यात तितल्यो ऑर्डरी कॅन्सील करून तांकां परत तांकां न्याय दिवचो। हे आयज बांदोडकारान हो कायदो काडून आमकां बहुजन समाजाक दिल्लो, पूण ह्या BJP सरकारान तो काबार केलो। लोक जर शाणे असतील, शेतकरी आणि जर सर्वत्र एक होतील तर नक्कीच त्याची जागा त्यांना दाखवायला पाहिजे। फक्त आम्ही एवढं त्रास करतोय, शेतकरी बाया हे करतायत आणि आपल्याला माहीत आहे की आमच्या गोव्याच्या भाऊसाहेब बांदोडकरांनी आपलं रेकॉर्ड ब्रेक करून बहुजन समाजासाठी, सर्व शेतकऱ्यासाठी आपला सगळं हे केला आणि आजच्या या दिवशी, आजच्या त्यांच्या समाधीजवळ त्यांना ऐकणं येण्यासाठी आम्ही इथं जमलेलो आहे। बहुजन समाज आहे। ह्या लोकांनी आपल्या जाहीरनाम्यात सांगले की अशे दिन आयिगे आणि आम्ही सगळ्या लोकांचे बरें करतले, 50,000 जॉब दितले, तितूनचे कांयच मेवळें ना। राजकारण्यांनी जमिनी हडप केल्यो आणि आपली पोळी भाजली। शेवटी शेतकारांक किंवा गरीब लोकांक कांयच मेळना, फक्त मेळटा त्यो स्किमी ह्यो फक्त लोकांक सांबाळपा खातीर